अडाणी घेऊन काय बरं जावपा नाही का? अरे अडाणीन पळय कोळसो हाडून गोंय काबार काबार केलें केलें सारकें. पिंक फोर्सात कितें मुखार घालता बीजेपी आज आपल्या डिफेन्साक पिंक फोर्सा फुडें काडला. मुखार या, ladies या, चल, मुखार या. शोर मचाए शोर, पुलिस चले लाचार की ओर. जब ये अडाणी पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है. एक दो बीजेपी को फेंक दो. अरे जब अडाणी डरता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है. एक दो जब सीएम डरता है, अरे जब अरे जब पुलिस डरता है, जब सीएम डरता है, पुलिस को आगे करता है, चाबी पडला रे. जब सीएम डरता है, अरे जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है. बस बसून आलो रे. बस आहे. पुढे गेले. पुलिस को आगे करता है. बीजेपी को फेंक दो. जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है. जब सीएम डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब सीएम डरता है. पुलिस को आगे करता है. एक दो अडानी को फेंक दो. एक दो अडानी को फेंक दो. जब सीएम डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब सीएम डरता है. पुलिस को आगे करता है. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. जब सीएम डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब सीएम डरता है. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. बीजेपी को फेंक दो. अरे आज या देशान ज्या भारतीय जनता पार्टीची गुंडागर्दी चल्ल्या ती म्हाका दिसता सगळे गोंयकार आज पळयतात. ह्या 2 दिसान आमी पळयले की सुलेमान सिद्दीकीक पुलीस कस्टडींतल्यान पळून गेलो, पूण थंय हे सरकार काय उलयना. थंय फक्त आमचेच ऑफिस बेरर जे विसल ब्लोअर जाल्ले तांचेर कारवाई जाता. आज पुराय देशभर
अडानीचेर जे युएसांतल्यान ब्रायबरी केसी अंडर करप्शनाच्यो चार्जीस लागिल्ल्यो ह्यो आज देशभर आमी राजभवनाचेर आमचो मार्च आशिल्लो. आमकां राजभवनार वचून गव्हर्नराक मेळपा आशिल्ले, पूण हे सरकार, हे मोदी आणि अडानीचे सरकार सदांच पुलिसांक मुखार करता आणि गोंयकारांचेर आणि ह्या देशाच्या रावपी लोकांचेर अन्याय करता. म्हाका दिसता खंय तरी ओपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न चल्ला. काल पार्लमेंटान आमी पळयलें की ह्या देशाचो गृहमंत्री बाबासाहेब आंबेडकर जाणे ह्या देशाचे कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें, ताजो अपमान करता हे सरकार. आमी निषेध करता. वी कंडेम द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री जाणे बाबासाहेब आंबेडकर जाणी हे संविधान बरयलें, तांचेर जी टिका केल्यो, वी कंडेम दिस. हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे मोदी सरकार फक्त डिक्टेटोरियल लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. गली गली में शोर है. आज म्हाका दिसता आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंटान सांगला आवाज दामता, ऑपोजिशनाचो आवाज दामता. गली गली में शोर है. गली गली में शोर है. ही सरकाराची तीच नीती आसा न्ही. ऑपोजिशनाचे पळय ताळो आसा, तेंचे वॉयस आहा तो सप्रेस करता. ऑपोजिशनाक उलोवपाक तेंच्या मनान भंय घालपाचो, लोकांच्या मनान भंय घालपाचो. आणि तुम्ही पळयला कालय तुम्ही आमच्या बरोबर आसले पुलीस स्टेशनान. जे सिद्दीकी पळून गेला, जो लँड ग्रॅबाचो स्कॅम थंयच आसा, पूण पेरिफेरी कोण व्हिसल ब्लोअर जाता, कोण कितें दाखोवन दिवंक सोदता, तांकां भंय घालप, तांचेर चेपप, तेंचे ताळो बंद करप. पूण अशें जाता कितलो तें. हाऊ लॉंग कॅन यू सप्रेस द ट्रूथ? द ट्रूथ शाल प्रिवेल. वी बिलीव इन दीस. आणि जेन्ना तूं लोकांचो ताळो, आमी पळय येता एक विपक्ष, एक ऑपोजिशन पार्टी म्हणून आमी येता कित्याक लोकांचो ताळो पावोवपाक सरकार मरे. आणि जे अदानीचे पळय प्रकरण चल्लां, देशभर खबर आसा. ताका कितें तरी थंय अरेस्ट वॉरंट जाला हांगासर अमेरिकेक, आणि ताचेर कांयच अमेरिकेक आणि ताचेर कांयच सरकाराचे उलोवपूय ना. आणि पार्लमेंटानूय म्हाका दिसता कांयच ताचेर स्टेटमेंट जालो ना. सो आज कितें आमी देशभर हो कार्यक्रम आसा काँग्रेस पक्षाचो की हे लोकां मुखार आनी देशा मुखार हाडपाचें की हे कितें चल्लां. ओन्ली अ फ्यू बिजनेसमॅन आर थ्रायवींग आणि लोकांक कांयच ना. लोकांचे समस्या पळय आहा ते तशेंच आसा. आणि गोंयांत तरी तेंच जालां. काल हांवें उलयलां हेजेर लँड ग्रॅबाचेर SIT जाली, जाधव कमिशन रिपोर्ट जालो, पण ताचेर कांय कारवाई ना. फक्त कारवाई आतां कोण पळय पळून गेला, आनी तो कसो पळून गेला, तो जेतान गेला भायर. आमकां खबर आहा कोण क्रिमिनल्स थोडे कोर्टान व्हरतना तांकां स्ट्रगल करून ते पळोवन वयतात, आनी तांकां धरपाक मागीर एक थोडो तरी एफर्ट जाय.
पूण हांगा तो जतान गेलो तो आनी वयल्यान तेणें आरोप केल्यात की आपणाक एस्कॉर्ट केला अरे तुम्ही ताचेर कारवाई करात ताचेर इन्क्वायरी चौकशी करात तेचेर काय ना आनी आजूय खबर आसा एक पीसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन पीस bring to the attention of the people this protest is at a national level this is not a local issue this is a national issue and we will see what is the next step to be taken to continue मार्च करतले फुडें गव्हर्नमेंट